Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Honorable Deputy CM Mr. Babu Asgaonkar, all other people present on the dais, the players of both the teams, the coaches, our sponsors, media. I'd like to thank all of you for making the first Goa Kabaddi Police Club to be such a roaring success. I also take this opportunity to thank all the sponsors who have helped us out, the Sport Authority of India who have provided the place gratis, and this will go a long way in nurturing an Indian sport. Kabaddi is an Indian sport, and now because of the Pro Kabaddi League, there's a lot of popularity. It's always available on, and the players are being paid quite well. So I think if you become professionals, the teams, Goa Police cannot, but you can. म्हाका खूब खुशी दिसता, कारण म्हाका इतले मोठे शहराचे वांटेकार जावपाक मेवलो. हांव पोलीस लागीं मागता की असली एक्टिव्ह वेळान वेळे घडोवन हाडचे, कारण ह्यो एक्टिविटी पोलीस आनी पब्लीक रिलेशन बलकत करपाक मोलाचो वांटो उचलतात. गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हाका म्हटले की तूं स्पॉन्सर काय म्हणून. खरें सांगप म्हणजे हांव गोंयचो नॅशनल प्लेयर अँड कबड्डी कॅप्टन, आनी म्हाज्या फुड्यान म्हाजे मुखार उबे आहात म्हाजे कोच पयलींचे बाब प्रताप देसाय, मागीर टायमार विठ्ठल जोडणकर, राजू जोडणकर, बाब मॅन्युअल फुड्यानूच आहात. 3 वर्सां गोंयचो हांव कॅप्टन आसलो नॅशनल, पण त्या टायमार कबड्डी मातशी वेगळी आसली. मॅटिंगार खेळ गेली नासताली, विदावट मॅटिंग खेळटाली. पण आयज जर तुमी पळयतात जाल्यार कबड्डी एक असो खेळ आहा की हो एक मर्दांगी खेळ आहा, आनी खरोखरच कबड्डी कडेन लक्ष घालपाची गरज आयज काळाची गरज आहा. आयज तुमी पळयतात की भारतांत प्रो कबड्डी चालू आहा, आनी प्रो कबड्डीच्या निमतान बरे बरे प्लेयर, बरे बरे खेळाडू तयार जातात. आनी त्याच धर्तीचेर आमकां गरज आहा गोंय राज्याक की हांव आमचे धडाडीचे मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत आहात, उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकर, मोगान लोक तांकां बाबू म्हणटात, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहा, तेच्या लागीं मागता हांव की खरोखरच अशे स्पोर्ट्स घडोवपाक जाय. हांव खरोखरच पुलीस संघाचे आनी ऑर्गनायझर कमिटीचे तेंचे हांव कौतुक करता हो स्पोर्ट्स घडिल्ले बद्दल. पोलीस डिपार्टमेंट आनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा हाणें जॉयंटली हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा, आनी ताची फायनल आज आमी हांगा पळयल्ली आसा. खूब उमेद जाली. हांव जास्त व्हडलें भाशण दिना, पूण एक मुद्दो जो बाब विश्वजीत कृष्णा राणेन हांगा प्रकट केला तो दवरपाक सोदता. तो म्हळ्यार पुलिसेन मॅक्झिमम अशे टुर्नामेंट घडोवन हाडचे, आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचे कॉन्स्टेबला पासून टॉप ऑफिसरा पर्यंत सगळ्यांनी तातूंत हिरिरीन भाग घेवचो, जेणे करून तांची फिटनेस बेस बरी उरपाक शकता, आनी तांचे लोकां कडेन जे इंटरॅक्शन जाता ते बऱ्या रितीन जावपाक शकता. तांची बॉडी लँग्वेज, तांचे रिफ्लेक्सीस, तांचो ओवरऑल मूड जो आसा तो बऱ्या पैकी दिसभर आनी रातभर रावपाक शकता. कारण पुलीस डिपार्टमेंटाच्या पर्सनलांक टायमाचो कांय कन्स्ट्रेंट नासता. तांची ड्युटी जवळ जवळ सकाळीं 6 सुरू जाली ती रातची 12 पर्यंत चलता, आनी तांचो हुरूप आनी तांची उमेद जर बऱ्या रितीन उरतली जाल्यार तरेकवार अशे खेळांनी तांणी पार्टिसिपेट करप खूब गरजेचें आसा. हें हांव EDSCG ह्या नात्यान तांकां सांगपाक सोदतां. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा जवळ जवळ 50 खेळांचो प्रचार आनी प्रसार करता. सो कबड्डी हो तातलो एक खेळ जावन आसा. आज खरोखरच पुलीस डिपार्टमेंटाचे अभिनंदन करचें दिसता की येदो व्हडलो ऑर्गनायज हांगासर तेणें केलो कबड्डीचो. कोण तरी मुखार सरपाक जाय. हांव पुलिसाचे पयले खूब टिमी पळयतालो जे व्हॉलीबॉल भितर नंबर 1 आसलेले, आनी पुलीस म्हटल्यार हॉलीबॉल म्हटल्यार आमी धांवून वयताले पळोवपाक ल्हानपणांत.
आनी तेजे भितर तो बोरकार म्हणटा तो नंबर 1 खेळाडू आसलोलो तेजे भितर. आनी व्हॉलीबॉल म्हटल्यार पुलीस अशें दिसतालें. आज तशेंच जाल्लें आहा. व्हॉलीबॉल म्हटल्यार कबड्डी त्या रितीन आज ऑर्गनायज जाल्लें आसा. दोनी टिमी एकदम बरे खेळ्ळ्यात. 7 स्टार जे वाळपय आसा ती आनी विचारपाची न्ही, तेंच्यांनी बरे आपले टॅलंट दाखयल्या आनी हम भी कुछ कम नाही म्हूण दाखयलेलें आहा. तशेंच पुलिसांनी आमचे बरी फायट दिल्ली आसा. हांव जिखल्याक तेजें अभिनंदन करता आनी जिखून तेंच्यान नाराज जावचें न्ही, फुडें आनी जिखपा खातीर प्रयत्न जावचो. आज कबड्डी म्हणटे आज नॅशनल लेवलाची इंटरनॅशनल लेवलाची पावली. कबड्डी म्हणटे आमची देशाची गेम, आमच्या मातीची गेम. हे आमी केन्ना विसरूं शकना. ल्हानपणा पासून कबड्डींतल्यान सगळें मुखार सरलेलें आसा. जसो फुटबॉल गोंयकाराचो तसो कबड्डी गोंयकाराची सारकी. आनी आज ही कबड्डी म्हणटी देश न्ही विदेशांत पावल्ली आसा. आनी नॅशनल हेजेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर आनी व्हडले व्हडले स्पॉन्सर मेळ्ळेले आसा. बरे बरे हिरो आनी हे तुगेले आसता गेमीक घेवपाक लागले आसतात, प्लेयरांक घेवपाक लागले आसतात. म्हणजे कबड्डी भितर पयसो खूब मेळपाक लागलो आसा. सिप आतां म्हटलें 2 नंबर प्लेयर जो आज मुखार सरता ताणें टॅलंट घेवन फुडें वयचें. आमचो गोंयचो एक प्लेयर नॅशनल आनी इंटरनॅशनलान पावचो अशें देवा कडेन मागता. आज स्पोर्ट्सा भितर आमचो गव्हर्मेंट भरपूर पयशे घालपाक लागलेलो आसा. आज तुमी जाणात नॅशनल गेम 2020 जावपाचे आसात ऑक्टोबरान आनी तेज्या खातीर तयारी आमची सारकी पूर्ण जाल्ली आसा. आतां ऑर्गनायज करपाक जाय आनी ते ऑर्गनायज करपाक आमी खंय फाटीं नात. एक बरी गजाल की पुलिसांनी इनिशिएटीव घेवन टुर्नामेंट कबड्डी टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. म्हाका दिसता खेळांतलें राजकारण बंद जावपाक जाय, तेजी अत्यंत गरज आसा. फक्त कबड्डीन म्हणना, जो पर्यंत खेळांतलें राजकारण बंद जायना पयलीं तो पर्यंत तो खेळ जो आसा हो प्रमोट जायना आनी खरो खेळाडू जो आसा पयलीं हो केन्नाच त्या पिचीर पावना. प्रत्येक जर खेळांत पळयत जाल्यार सगळी कडेन राजकारणाची बजबज पुरी जाल्ली आसा. ती चडावड कित्याक म्हाका कळना. जो एक्चुअल खेळटा तो थंय नात, जो कोण कोण खेळना ताका पोजिशन जाय. आतां थंय GCAचें इलेक्शन लागलां, थंयसरूय तेच आसा. प्रत्येक म्हणजे एसोसिएशन हे ते सगळ्याक त्या खातीर राजकारण सायडीक दवरून जे कोण एक्चुअल खेळटा, जे कोण तितूर आसा तांच्यांनी तो खेळ फुडें हाडपाक जर प्रयत्न केलो जाल्यार तुमच्या सारके जे भुरगे खेळटा ते एक्चुअलीच खरोखरूच फुडें पावतलो आनी ते जावपाची अत्यंत गरज आसा. हाच्या सुवाळ्याचेर हांव चड उलयना. कबड्डी हो ओन आमचो स्वताचो खेळ, जे आमच्या देशाचो खेळ तो प्रमोट करपाक म्हणजे फक्त सरकार तो प्रमोट करूं शकना. तो प्रमोट जर करतले आसत जाल्यार तो प्रमोट करपाक हांगासले आसतले एसोसिएशन्स आनी बाकी सगळ्यांनी प्रयत्न करप हे अत्यंत गरजेचें आसा. आनी डेफिनेटली ते तुमच्या कडल्यान जाता. हाज्याय फुडें ते जावचें हें हांव मागता. आमचे ऑलरेडी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी डेप्युटी CM हांच्यांनी सांगलां की खेळा खातीर जायत्यो गजाली आमी करीत आसा, हाज्याय फुडें करतले. सांगपाक खूब खोस भोगता की आमी फुडें फाटीं म्हणटा म्हणसर नॅशनल गेम्स ऑलरेडी फायनल जाल्यो आनी ऑक्टोबर 20 तारखे पासून म्हाका दिसता नोव्हेंबर 4 पर्यंत कितें तरी 2020 म्हणजे 2020 नॅशनल गेम जावपाच्यो फायनल डिसिजन जे आसा हें ऑलरेडी जाल्लें आसा. I think you have seen how fair we have been, and the team that really performed well has won this team. So we congratulate them. And before I conclude, I would like to also inform you all that from 13th to 15th of this month, we will be conducting the All Goa football games at the different stadiums. So please make it a point to come and visit and enjoy the game. With these few words, I thank one and all. In case I missed anybody, please, it is not intentional, but it is may have slipped my mind.